नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन सरकाराचे जनता दरबाराक बरेपैकी प्रतिसाद मात ऍक्टिव्हिस्टांच्यो आडखळी खपोवन घेवचेना मंत्री काब्रालाची शिटकावणी म्हापशां मडगांवां सरकाराचे जनता दरबार मिड डे मिलाचो एनजीओ 15 वर्सांचो कंत्राट आमकां 5 वर्सां तरी दियात सेल्फ हेल्प ग्रुपाची मागणी बिलाक वर्सभर रावप शक्य ना शिक्षण संचालक म्हणटा निवेदन दियात पळयता केंद्राचे स्किमीचो रिव्ह्यू घेवंक सगळ्या खाते मुखेल सचिवांकडेन मुख्यमंत्र्याची बसका 70 डीपीआर तयार 943 कोटीचे 42 डीपीआर केंद्राक मंजूर जातले मुख्यमंत्र्याक विश्वास 4 कोटीचे भांगर चोरयेच्या प्रकरणात गोंय रेल्वे पोलिसांनी चौगांक धरले 1 कोटीचे भांगर 50,000 कॅश जप्त धरला तातूंत 2 मुंबईचे एकलो खानापूर एकलो सांगलीचो राज्यात आज सावन नवे शिक्षण धोरणाप्रमाण फाउंडेशन 1 लेवलार शिकोवंक सुरवात नर्सरी ते दुसरी बालवाडीच्या भुरग्यांक हासत खेळत शिक्षण पावसान नेट धरिल्ल्यान धरणांनी उदकाची पातळी बरेपैकी वाडली डब्ल्यूआरडी मंत्री म्हणटा उदकाची गरज वाडटा आनीक 300 MLD लागतले धरणाची तांक वाडोवंक तयारी गोंय वेधशाळेचो ब्रेस्तार मेरेन दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट शुक्रारा जालो उटंगारान झाडां पालसणां लायटीच्या खांब्या कोसळप एक्सिडेंट चालू पावसाची तूट भरता तूट दिवन 12%. गोंयभर वेगवेगळ्या धर्मीक आध्यात्मिक संस्थांनी शाळा कॉलेजांनी मनयलो गुरु शिष्य परंपरेन गुरु पौर्णिमेचे सुवाळे गोंयभरच्या गुरु शिष्यांचे पळयात सुवाळे गोंय सरकाराचे जनता दरबाराक लोकांचो बरेपैकी प्रतिसाद मात ऍक्टिव्हिस्टांच्यो आडखळी खपोवन घेवचे ना म्हूण मंत्री निलेश काब्राल उलयला काब्रालान म्हापशेचो आमदार जोशुआक बरोबर घेवन जनता दरबार घेतलो मडगांवां जनता दरबाराक मंत्री बाबूश मोन्सेरात गेल्लो बरोबर कुडतरेचो आमदार रेजिनाल्ड आशिल्लो गोंय सरकाराचो जनता दरबार सुरू म्हापशां मंत्री निलेश काब्रालान थळावो आमदार जोशुआ आनी अधिकाऱ्यांक बरोबर घेवन जाल्यार मडगांवां मंत्री बाबूश मोन्सेरातान कुडतरीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड आनी अधिकाऱ्यांक बरोबर घेवन जनता दरबार घेतलो लोकांचो बरो प्रतिसाद मात ऍक्टिव्हिस्टूय आशिल्ले ऍक्टिव्हिजम खपोवन घेवचे ना म्हूण शिटकावणी हांवें पयले ऍक्टिव्हिस्ट येयल्ले थोडे आनी ऍक्टिव्हिस्ट आपणाचे पर्सनल कोणाचे धमकी दिवपाक गेल्ले आहा हे धमकी दिवपाक हांव दिवचो ना हें करपाकूय जाय ऍक्टिव्हिजम करपाक जाय ऍक्टिव्हिजम करीत रावूं पूण लोकांक त्रास करून ते करपाचें आहा तें करूंक शकना म्हाजे खातीर जे गोश्टी हांवें बरयल्ले आहा म्हाका दिसता ऑलमोस्ट म्हजे कडेन 42 वा 43 लोकांनी वेगळे वेगळे विशय सांगला ते हांवें पर्सनली सगळे बरयल्ले आहा ताका सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न करतलो पूण जनता दरबार केलो ऍक्टिव्हिजमा खातीर आमी करूं ना आमी लोकांचे खातीर प्रॉब्लम सॉल्व केला म्हणजे हांवें आतां जे 43 भितर 7-8 ऍक्टिव्हिस्ट पयले ते वेगळे वेगळे विशय मागता असो ऍक्टिव्हिजम ना जनता दरबार म्हणल्यार लोकांचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक ऍक्टिव्हिजमाचे प्रॉब्लम करपाच्या ताका कोर्ट आसा बाकीचे फॉर्म आसा ते करीत रावचे म्हाका काय प्रॉब्लम मडगांवच्या लोकांनी वेगवेगळे प्रश्न मांडले सुटावे करता म्हणून मंत्र्यांचे अधिकाऱ्यांचे उतर आमचे जे एरियास आसा तो दिलना म्हण जे एरियास वाडला तो मोदी सरकारान 2020 सावन दिलना म्हण टीसीपी जे पळय आसा प्लॅन एप्रुवल करतात तांकां जाय तशें एप्रुवल करतात विजीट मारनासतना एप्रुवल करतात वाडाचे वयर ते कन्स्ट्रक्शनाचे लायसन्स दितात आनी दुसरें हायकोर्टाची ऑर्डर आहा तांणी वचून ती सायट इन्स्पेक्शन करपा जाय आनी एक मेमोरंड करपा जाय आनी तो मेमोरंड ते फायली लावपा जाय त्या सायट इन्स्पेक्शन करनासतनाच टीसीपीचे एप्रुवल दिता ऑफिसांत बसून पर्संटेज घेवन हें तांकां सगळें एक्सप्लेन केलें इलिगल एक्टिविटी चालू आसा आमकां सगळ्या बिल्डिंग डिस्टर्ब जाता व्हडल्यान म्युजीक घालता ते हाजी आवय मातशी एल्डरली आसा ताका हार्ट प्रॉब्लेम आसा आमी तांकां बंद कर म्हूण सांगिल्लें
तेच आणि काय नाही आता सॉल्व करता म्हणलं सरान सॉल्व करता म्हणलं There was a personal grievances of some people as complaints regarding staff and all. So actually that also actually helps actually in the when open darbar is there. I think at least we come to know actually the functioning of how the department basically functions, and at least we can tell the officers basically to correct themselves. प्रुडंटा खातीर नवसराज साळगांवकर आणि भीमा पाटील. मिड डे मिलाचो कॉन्ट्राक्ट एनजीओ कोता म्हणून गोयचे सेल्फ हेल्प ग्रुप अस्वस्थ. शिक्षण संचालकाक मेळ्ळी. एनजीओ 15 वर्सांचो कॉन्ट्राक्ट दितात, आमकां 5 वर्स तरी दियात म्हणून मागणी. बिल क्लियर जावंक वर्सभर रावप खंय शक्यच ना. कॉन्ट्राक्ट ना जाल्यार घेतिल्ल्या माकनाचें कितें करपाचें हो प्रस्न. शिक्षण संचालक म्हणटात निवेदन दियात, सरकाराक धाडटा. एनजीओंक 15 वर्सां खातीर कॉन्ट्राक्ट दिता, आमकां 5 वर्सां तरी दियात म्हूण सेल्फ हेल्प ग्रुप सांगता. तशेंच बिलांक वर्सभर रावप खंय शक्य ना. तूं आमकां तशें सांगूंक शकना न्ही, आमकां पयशे मेळना 1 वर्स तूं करूंक शकता काय म्हणून. हें आमकां डायरेक्टरान सांगलें. हांवें म्हणलें तशें कशें उलोवंक शकता सर, तुमी ताका 15 वर्सां दिता. समज अक्षय पात्राक तुमी 15 वर्सां दिता जाल्यार आमकां गव्हर्मेंटाक 5 वर्सां तरी दिया. प्रेजेंटेशन दियात, सरकाराक धाडटा म्हूण सेल्फ हेल्प ग्रुपांक सांगला. शिक्षण संचालक उलयलो. त्याची मागणी आशिल्ली की टेंडर करून दुसऱ्या कोणाक दिवचे न्ही, आपुणूच करता आनी कॉन्ट्रॅक्ट 3 वर्सां करचो अशी तांची मागणी आशिल्ली. पूण आतां तुमी कितें सांगलें तांकां? सांगता तुमी दिया रिप्रेझेंटेशन, हांव गव्हर्मेंटाक घालता. कांय कडेन पयस आसा म्हणून भुरग्यांक मिड डे मील दिना म्हणून प्रकरणाय जाल्यात. भुरग्यांक आमी उपाशी दवरूंक शकना. तशेंच केंद्रा कडच्यान मिड डे मिला खातीर एडवायजरी आयल्या म्हूण शिक्षण संचालक उलयलो. तुमी न्यूज धाडिल्ली की एके कडेन खंय तरी 4 जाणां भुरग्यांक मिड डे मील ना. थोडी 1-2 सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणपाक लागले आमकां ते दिवपाक पॉसिबल ना, डिस्टन्स वायज त्रास जाता, रेट वाडल्या शिवाय आमी करचे ना. आनी एके कडेन असो इश्यू जालो 1000 भुरग्यांक. आतां ती म्हणटा आमी अशें सांगूंकूच ना म्हणून, बरोवन कांय दिल्लें ना. सो जर भुरग्यांक सपोज दिना, 1000 भुरग्यांक दिना, त्या भुरग्यांक आमी कितें करचें? भुरग्यांक कांय हांव उपाशी सांगूंक शकना. आनी हे प्रोग्राम एडवायजरी बोर्डान आतां हे आमी हाज्या पयलीं स्टार्ट केल्लो प्रोसेसा, पूण तातूंत आतां हे प्रोग्राम एडवायजरी बोर्डान हे सजेशनूय दिलां आनी ते आमचे कडेन कंप्लायन्सूय मागतले. मिड डे खातीर 5 जाणांनी टेंडर दिला, दोगांनी रिप्रेझेंटेशन दिला. सरकार निर्णय घेतलो. 5 जाण आशिल्ले टेंडरांत, तातूंतचे 2 जाणांनी प्रेझेंटेशनूय दिलां. सो ते सगळे स्क्रुटिनी बी जावन फूल टेबल बी कंप्लीट जातकीर आमी रेकमेंडेशन गव्हर्मेंटाक धाडटले. फुडें गव्हर्मेंटान कितें डिसिजन घेता ताचेर अनावन्समेंट जातलो. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. आतां मेरेन 70 DPR तयार जाल्यात, 42 केंद्राक धाडल्यात. 943 कोटीचे प्रकल्प केंद्रांत पास जातले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक विश्वास. केंद्रा कडच्यान मेळपी स्किमीचो मुख्यमंत्र्यान नियाळ घेवंक सगळ्या खात्यांचे मुखेली आनी चीफ सेक्रेटरी बरोबर बसका घेतली. राज्य सरकाराच्यो स्किमी लोकां मेरेन पावोवपा विशीं खंय चर्चा जाल्या. सो CS आनी सगळ्या डिपार्टमेंटाचे सेक्रेटरीज आनी HODs ह्या त्या मिटिंगेक प्रेजेंट आशिल्ले. तितून वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांचो रिव्ह्यू घेतलो, वेगवेगळ्या गव्हर्मेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या स्किमीचो रिव्ह्यू घेतलो, वेगवेगळ्या सोशल वेलफेअर स्किमीचो रिव्ह्यू घेतलो आनी तितून करून आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक कितल्यो स्किमी धाडल्या आनी कितल्यो वचूं शकता फुडें ताजो पुराय रिव्ह्यू घेतलो. रिव्ह्यू घेता आसतना आमी आतां पर्यंत जवळपास एप्रॉक्सिमेटली 70 DPRs रेडी केल्या, 42 DPR ऑलरेडी धाडले आनी वीच इज कॉस्ट इज एप्रॉक्सिमेटली 943 crores ऑफ रुपीज. त्या DPRांची सगळ्या कॉस्ट आसा. आमची अपेक्षा आसा की ते सगळे प्रोजेक्ट जाता तितके बेगीन सँक्शन जावन येतले. अशा पद्दतीन रिव्ह्यू घेवपा खातीरूय मिटींग आशिल्ली आनी डे टू डे प्रोग्राम्स जे आमी करता ते इम्प्लिमेंट लोकां पर्यंत बरें वचपा खातीरूय बी तेजो सगळ्याचो हे आसा. फ्लॅगशीप प्रोग्राम गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे कशा पद्दतीन जातले, असेंब्लीचे प्रिपेरेशन्स आशिल्ले ते करपा खातीर आसतले आनी आझादी का अमृतकाल हे करता आसतना गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे मोठ्या प्रमाणात आमी हे कशें करूं शकता ताज्या खातीरूय बी तयारी ही बी वेगवेगळे हाजी आशिल्ली. त्यातली मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम म्हणजे इवन दो हॅलो गोंयकार म्हजो प्रोग्राम जाता तेजें इम्प्लिमेंटेशन कशें जातलें अशा पद्दतीन वेगवेगळ्या HOD लेवलाचेर तेजें बरें इम्प्लिमेंटेशन जावचें हाज्या खातीराची रिव्ह्यू. ओके, हेज्या पयलीं DPR धाडलेले सरकाराक पयलीं तेच धाडलें सांगलेलें तुका. हाज्या पयलीं DPR जे आहा पयलीं एप्रॉक्सिमेटली
227 crores ऑफ रुपीज हे एप्रूव जाल्यार धाडपाचें आसा. 943 crores ऑफ रुपीजचे DPR ऑलरेडी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडले, ते सँक्शन जावन येवपाचे आसा. इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, वेगवेगळे DPR आनी ते आमी धाडीत आसता. 4 कोटींच्या भांगराच्या चोरयेच्या प्रकरणात गोंय रेल्वे पुलिसेन 4 गँगांक धरले. आता मेरेन 1 कोटींच्या भांगर, 50,000 कॅश, चोरयेच्या पयशांनी घेतिल्ल्यो 2 मोटारी, 2 मोबायल जप्त. धरले तातूंत 2 जाण मुंबयचे, एकलो सांगलीचो, एकलो खानापूरचो. रेल्वे पुलिसेक महाराष्ट्र आनी कर्नाटक पुलिसेन आदार केलो. रेल्वेत चोरी करपी 4 जाणांच्या गँगाक 4 कोटी रुपयांच्या भांगर चोरीच्या प्रकरणात गोंय रेल्वे पुलिसेन महाराष्ट्र आणि कर्नाटक पुलिसांच्या आदारान धरले. तांचे कडच्यान 1 कोटी रुपयांचे भांगर आणि 50,000 रुपया कॅश जप्त केला. रेल्वे पुलिसांकडच्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण कवठे महाकाळ सांगलीचो संदीप भोसले, खानापूरचो अक्षय चिनवळ, मुंबईच्या अर्चना मोरे आणि धनपत बाईड हांकां धरला. मुंबईच्या मधू ऑर्नामेंटात काम करपी अशोक आर हाणें 2 मायाक मडगांवां कोंकण रेल्वे पुलीस स्टेशनात 4 कोटी रुपयांचे भांगर आशिल्ली ताचे कडची बॅग काणकोणात चोरल्या म्हूण कागाळ केल्ली. तो पनवेल सावन थिरुवनंतपुरमात रेल्वेंतल्यान भांगराची डिलिव्हरी करपाक वतालो. काणकोणा क्रॉसिंगा वेळार रेल्वे थारली तेन्ना दोगांनी ताची बॅग फारायली म्हूण ताणें पुलिसांक सांगले. मेळिल्ले म्हायतीच्या आदारान सायंटिफीक तपास केल्या उपरांत पुलिसांनी फाटले 2 म्हयने महाराष्ट्र आनी कर्नाटक पुलिसांच्या आदारान तपास सुरू दवरिल्लो. 2 जाण सांगली कवठे महाकाळात आसा म्हूण म्हायती मेळटाच रेल्वे पुलिसांनी थंयच्या पुलिसांच्या आदारान सांपळो रचून 28 जुनाक थंयच्या संदीप भोसलेक आनी खानापूरच्या अक्षय चिनवळाक उखल्ले. चोरयेचे भांगर विकून तांणी घेतिल्ल्यो 2 मोटारी आनी 2 मोबायलूय जप्त केले. 29 जुनाक काणकोण JMFC कोर्टा मुखार उबे करून तांची 7 दिसां खातीर पुलीस कस्टडी घेतल्या. तपास फुडें वतना तांचे बरोबर मुंबयचे 2 जाण आसा म्हूण म्हायती मेळ्ळी. 1 जुलयाक नवी मुंबयंतल्यान अर्चना मोरेक उखल्ली. तिणे जबाबात धनपत बायडचे नाव सांगले. ताका परेलांतल्यान उखल्लो. ह्या चोरयेच्या प्रकरणात अर्चना मोरे मास्टर माइंड म्हणून मुखार आयले. तांचे कडच्यान आता मेरेन 1 कोटी रुपयांचे भांगर आणि 50,000 रुपया कॅश रिकवर जाला. फुडलो तपास चालू आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोंयांत आज सावन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा प्रमाण फाउंडेशन 1 लेव्हलाचेर नवे पद्दतीन शिकोवप सुरू. नर्सरी ते 2रे मेरेन तशेंच बालवाडीच्या भुरग्यांक फाउंडेशन 1 हांसत खेळत शिक्षण. भुरग्यां खातीर नवो अनुभव. शिक्षण खात्यान शिक्षकांक नवे शिक्षण धोरणा खातीर ट्रेनिंग घेतिल्ली. आता प्रत्यक्ष शिकोवणी सुरू. राज्यात आज सावन केंद्राच्या नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाप्रमाण शिकोवपाक सुरवात जाल्या. आज पयलो दीस. पयल्या दिसा भुरग्यांक खेळाच्या माध्यमांतल्यान शिकोवपाक सुरू जाला. फाउंडेशन 1 लेव्हलाचेर नर्सरी ते 2री तशेंच बालवाडीच्या भुरग्यांक नवीन शिक्षण धोरण लागू जाला. शिक्षकां खातीर शिक्षण खात्यान प्रशिक्षण घेतिल्ले. आता शिक्षक या शिक्षणाचो उपेग करून नव्या पद्धतीन शिकोवपाक लागल्यात. पळयात कांय खिणचित्रां. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. वयत रावात प्रुडंट. Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries. मान्सून उसरा पावलो तरी पावसान नेट धरिल्ल्यान धरणांनी उदकाचो सांठो बरेपैकी वाडला. मात खदोळसाण वाडिल्ल्यान लोकांनी जतनाय घेवची. उदक नितळ करूनच पिवचें म्हूण WRD मंत्र्याचो उलो. सध्या 700 MLD उदक लागता. उदरगत आनी रियल इस्टेट विस्तार पळयल्यार आनीक 200 ते 300 MLD लागतले. सरकार खंय ताचेर काम करता. ह्या 7-8 दिसांत धुवाधार पावस म्हणजे भरपूर जोरदार असो पावस जाल्लो आसा आनी त्यामुळे आमचे धरणां जी आसा पळय न्ही ताजी उदकाची पातळी आसा ती समाधानकारक आसा. उदाहरणार्थ सालावली जी आसा पळय न्ही थंय जवळ जवळ 31 मिटर लेवल आसा. अंजुने आसा पळय न्ही थंय 63 आसा. आनीक
म्हैसाळ जें आसा पळय न्ही तें 19.6 अशें 2-3 धरणांनी उदक तशें लेवल उदकाचें बरें आसा. इतलेंच जालें कितें की उदकाची टर्बिडिटी जी आसा पळय न्ही ती टर्बिडिटी मातशी वाडल्या, मातशी म्हणजे बरीच वाडल्या. आनी त्यामुळे एकदम लोकांक साफ उदक जें आसा पळय न्ही, स्वच्छ उदक जें आसा पळय न्ही तें मातशें अशें सेटल जातरी जावंक शकता. म्हणटरी लोकांनी मातशी काळजी घेवची पडटली. आमकां सादारणशें 700 ml उदक लागता सगळे गोंयकारांक पिवपा खातीर, म्हणजे घरांत वापरपा संबंद न्ही किंवा इंडस्ट्री वापरपा संबंद न्ही. हें जवळ जवळ 700 ml उदक लागता, 700-750 सुमार. आमी जो अभ्यास केल्लो आसा त्या प्रमाणे आनी सादारणशें 200-300 ml उदक आमकां फुडल्या वर्सा लागतलें. फुडले 1-2 वर्सां 3 वर्सां 200-300 ml उदक आमकां मायज लागतलें. आतां ह्या उदकाची सप्लाय WR डिपार्टमेंट करूंक शकतले. फक्त कितलें कितें की PW डिपार्टमेंट जें आसा तांणी पळोवचें पडटलें की तांचे ट्रिटमेंट प्लांट्स जे आसा पळय ते कितले बेगीन कंप्लीट जातात. गोंय वेधशाळेन ब्रेस्तार मेरेन दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट दिला. शुक्राराय मोठो पावस आसतलो म्हणून सध्या तरी येलो अलर्ट जारी केला. जुनाची पावसाची तूट 70% वेल्यान 12% मेरेन देंवल्या. पावस 35 इंच पार. सोमारा पावसान मातसो विसव घेतलो. पावसाक लागून झाडां, लायटीचे खांबे, पालसणां कोसळपाचे, एक्सिडेंट जावपाचे प्रकार चालूच. गोंय वेधशाळेचो ब्रेस्तारा मेरेन दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट, शुक्रारा येलो अलर्ट. शेगीत पडपी पावसान तूट बऱ्यापैकी भरून आयला. फाटल्या सप्तकात तूट 70% आशिल्ली ती 12% पावला. मजगती पावसाक लागून झाडां, पालसणां कोसळपाचे, गाडयांचे एक्सिडंट जावपाचे प्रकार चालूच आसा. केरियान खांडेपार हायवे कुशीकूच पालसण कोसळ्ळे. जेन्ना 4 लेनीक चलतालें रस्त्याचें कन्स्ट्रक्शन, रोड वायडनींग चलतालें तेन्ना हिंगासर कटींग केल्लें आनी हिंगासान 100 मीटर 200 मीटर फुडें मेजर लँडस्लायड जाल्लें. हाका लागून एक नियरली 28 डेज कंप्लीट ट्राफीक बंद आसलेलें नॅशनल हायवे. आनी हेच चित्र आमी आज हिंगा पळयता. जेन्ना हिंगासर कटींग केल्लें फॉर रोड वायडनींग आनी जेन्ना तें कोसळपाच्या परिस्थितीन आसलें तेन्ना आमी PWDक इन्फॉर्म केल्लें 4 वर्सां फाटीं. हार्दोण्या आंब्याचें झाड पडून कार डॅमेज. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. NCP एकच पक्ष फोडपाचो उरिल्लो, तो फोडलो. कितेंय जावं आमी शरद पवारा बरोबरूच आसतले. गोंयांत BJP बरोबर रावचें ना म्हूण गोंय NCPचो अध्यक्ष जुजे फिलीप उलोवन दाखयता. सोडून गेल्यात तांचेर खंय प्रेशर आयलो आसतलो. तांकांय ऑफरी आयिल्ल्यो पूण ते खंय पक्षा बरोबरूच रावले. हे भाशेन ऑफर कितेंय देखून येयली पूण आमी आमच्या लिडरांक प्रॉब्लेम जातलो म्हणून आमी पार्टी आमी केन्नाय सोडून आमी दुसरे पार्टीन धांवो नाय. वो आमच्या फायद्या लागून आमी केन्नाय करूं नाय. पूण आयज हे भाशेन जालें म्हणटकच आमकांय मातशें एक दूख जाल्या की लोकां मुगले वचोन तो एक जस्टीस मागपाचो हें सोदता आनी हे भाशेन तो मुखार वचोन तर हें करता जाल्यार आमचे आतां तेजे बरोबर आमी आसतले, शरद पवारा बरोबर आमी आसतले. आमी आतां मिटिंगां पळयल्या 5 वरांचेर पेंजो आमचे हेड ऑफ ऑफिसान पणजे 5 वरांचेर आमगे मिटींग आसतली आनी त्या मिटिंगेक आमगेलें एक डिस्कशन आसतलें आनी तेजेर डिस्कशन जें कितें जाता पूण एज अ प्रेजिडेंट म्हणून हांव इतलें सांगूंक सोदतां की हांव आमची नॅशनल एक्झिक्युटीव कमिटी आमी आमच्या शरद पवारा बरोबर आहाय. As happened in Maharashtra, will NCP go to BJP in the future? No, it is no. We have not, no. आमची हितून नाच. हे भाशेन आमकां जाय त्यो केन्ना केन्ना उंचे येतले प्रोपर ऑफर येयल्लीच पूण आमी करूं ना. पूण हे फाटी आमी हे भाशेन ते आयज पासून आमी चिंतूं ना. IAM इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंटा वतीन IAM यंग शेफ बेळगांव नांवान रांदपा कलेची सर्त दवरिल्ली. सर्तीक बरेपैकी प्रतिसाद मेळ्ळो. फार्मा शेफ प्रकाश बिश्ट आनी संस्थेचो संचालक गौडेश पाटीलान सर्तीचें परीक्षण केलें. सर्तींत भाग्यश्री BS, करीन सातोरी आनी पूजा होसकल्ली जिखली.
ये प्रोग्राम का पर्पस यही है कि सब लोगों को पता चले कि एक और बड़ा करियर ऑप्शन भी है सबके लिए, सिर्फ मेडिकल, आर्मी और इंजीनियरिंग नहीं है। इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज अगले 15-20 साल में इतने होने वाले हैं यहाँ पर कि आप लोगों को आइडिया भी, काफ़ी लोगों को आइडिया भी नहीं होगा। आप गोवा में देखिए, मेरे ख्याल से अभी 50 से भी ज़्यादा 5 स्टार होटल्स हैं, 800 से भी ज़्यादा 4 स्टार होटल्स हैं, मोर देन 2000 स्टार कैटेगरी होटल्स हैं। रेस्टोरेंट का तो हिसाब भी नहीं है। तो इन सब को स्किल्ड अगर मैन पावर चाहिए तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स को आना पड़ेगा जहाँ पर उनको सही स्किल प्रोवाइड करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट एफिलिएटेड अगर होगा तो अच्छा पता चलेगा कि क्या क्या फैसिलिटीज़ होना चाहिए, कैसे फैकल्टीज़ होना चाहिए और कैसे इम्पार्ट करना चाहिए ये। और ये पर्पस इस IIM यंगशा का सीज़न 2 है। ये वी स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट ईयर। ये हर साल कंटिन्यू रहेगा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। जैसे हम टीवी में नेशनल चैनल पे देखते हैं मास्टर शेफ़ आता है, तो वो बहुत एट हायर लेवल पर है, पर एट ग्राउंड लेवल रूट में अगर किसी को स्टार्टिंग से तैयार करना है, ये पार्टिसिपेट करेंगे, इनकरेजमेंट होगा, पता चलेगा कोर्स के बारे में, होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री के बारे में, तब जाके वो आगे एक सेलिब्रिटी शेफ़ या फिर रिनाउंड शेफ़ बन सकता है। शिक्षण संस्था, धार्मिक आध्यात्मिक संस्थाचे गुरुपौर्णिमा सुवारे हिंदू संस्कृतीत गुरु शिष्य परंपरा मोठी। कोणाचो शिक्षक, कोणाचो आध्यात्मिक गुरु, कोणाची व्यक्ती, कोणाची प्रतिमा, कोणाचो पुस्तक गुरु, गुरु शिष्याक घडयता। ताणे दिल्ले ज्ञाना खातीर गुरुचे उपकार मानपाचो, कृतज्ञता उक्तावपाचो, फूल ना फुलाची पाकळी गुरुदक्षिणा दिवपाचो हो दीस, गोंयच्यो गुरुपौर्णिमा। वो ज्ञान देने वाला गुरु है और इसीलिए इस धर्म में गुरु पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म का यदि रक्षण हम करेंगे तो धर्म हमारा रक्षण करेगा। गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर पर श्री दत्त पद्मनाभ पीठ श्री क्षेत्र तपोभूमि गोवा की ओर से आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। खबरो इतल्यार सोंपता। प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप। बी प्रुडंट, बी सेफ। गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात। कीप वॉचिंग प्रुडंट। देव बरें करूं।